हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परतून एक पावट्यावर आमकां लागीं हाडला. हर एक दिसा तो आमकां आपल्या लागीं हाडटा, कित्याक तो सोबीत आसा आनी तेचें जिवीत सोबीत आसा. ताका जाय आमी तेच्या लागीं येयले, आमी तेच्या सांगाताक रावलेले, आमी तेच्या वाटेर चल्लेले, आमी तेच्या भाशेन आसलेली. आमेन. सो आयच्या दिसा आमी देवाक वाखाणुया हे सोबीत वेळा पासून, कित्याक ह्यो वेळ देवान म्हाका दिला, ह्यो वेळ देवान तुका दिला आनी सोबीत काय रितीन ह्या वेळाक आमकां देवाक वाखाणूंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आमी वाखाणुया देवाक. Lendra mahantros te, zehindro shoko, teklantra masoko, eteme kole kromataneke, astantra masoko, zendlo grama katriste, alobaba kantra shatalare, zendra masakante, leklatra masto, lekramasaka, zendrobo deke tramashaka. Alagorama cantana cloraste, 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 maracatane me cotramaste, ulam rama sheke tarabara cant la macarti riso, ezet rama tocotere bekentana clorastara, ezent rama shakatala baracotora macantra basocatara, ezent rama shete, ezent rama sheke tala bla 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 bla, ezent rama sheke tarabara bra 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 bra, sora macantra maste. Hallelujah. थँक यू जीसस. ह्या तुझ्या उतरांपासत, ह्या तुझ्या जिवितापासत, तुझें जिवीत सदांच आमचे भितर आसा. तुझें जिवीत सदांच आमचे भितर आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. कित्याक ज्या वेळार आमी तुजें जिवीत घेवन चलता त्या वेळार आमी सगळ्यान व्हडले शक्तिवंत आसा, कित्याक तुजें जिवीत आमकां सदां खाळ राखता. आमेन. आयचे देवाचें उतर घेवया खेरीज भाशेन. पळय, ज्या वेळार केन्ना पासून देवाचें उतर भायर पडटा न्हू, तें आमकां जायती सजमवणी भाशेन शिकयता, जायती सजमवणी शिकयता. पळयात, पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देवाचें उतर एक पावट भायर सरल्या उपरांत तें कार्य केल्या बगर परतून रिटर्न येयना. म्हटल्यार देवाचें उतर हर एका वेळार कार्य करता आनी तें रिटर्न येता. आमेन. आमच्याय जिवितान देवाचें उतरचें तेंच काम आसा, तें कार्य करता. जस्ट हांव आतां उलयतां, पूण देव आपल्या उतरा वरवीं उलयता आनी तें उतर तुजें आनी म्हजे भितर कार्य करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आयचें देवाचें उतर पळयात. देवाचें उतर कितें सांगता तें. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 20. हालेलुया. मार्काचो 7वो विसर आनी 20वी. आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता. कितें सांगता तें आयकात. मनशांतल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळटात म्हूण शिकयतालो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, मनशांतल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळटात. हालेलुया. ज्या वेळार हे चॅप्टर स्टार्ट जाता न्हू, त्या वेळार पळयात, मार्काचो 7वो विसर आनी 15वी. जेजून सगळ्यांक आपोवन थंय म्हटलें, सगळे म्हजें आयकात आनी सजमोन घेयात. मनशाक भायर कितेंच ताचे भितर वचूंक ताका मेळशें करना, पूण मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरूंक येतात आनी त्योच मनशाक मेळटात. उपरांत 16वी लायन जेजू क्रिस्तान परतून म्हटलें, ज्या कोणाक आयकोंक कान आसात ताणें आयकोचें. प्रेज द लॉर्ड. आतां मनशाक मेळटात त्यो वस्तू खंयच्यो पळयात. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 21 म्हणटा, भितर थावन मनशाच्या काळजान भायर सरता तें वायट चिंतना, पोजाडपण, चोरयो, खून, परतवार, आपस्वार्थेपण, खोटेपण, फटकिरेपण, कामचार, निर्दुखाय, देवनिंदा, गर्व, मूर्खपण. हालेलुया. कितले आसात ते पळयात. आतां हंय जर पळयतात जाल्यार खेरीज भाशेन हें जितलें कितें आसा न्हू, जितलें कितें आसा
तितलें न्हू तुमच्या काळजांसून येता. प्रेज द लॉर्ड. जर आमी वायट चिंतना पळयता जाल्यार ती आमचो आवडो जावन आसा, जो आमच्या मनान आसा, आमच्या चिंतपान आसा. पण बायबल क्लियर म्हणटा वायट चिंतना पोजाडपण. आमी म्हणटा आमच्या कुडीन आमी पातक केला, पूण कुडीन पातक करूच्या आदी ते मनान आमी थारायला. उपरांत म्हणटा चोरयो आमी कुडीन केला ना. चोरीन करूच्या आदी वा चोरी करूच्या आदी ते तुज्या मनान येयला. खून करूच्या आदी ते तुज्या मनान येयला. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त कितें सांगूंक सोदता, जें कितें आसता तें आमच्या मनान आसता. कायन ज्या वेळार हाबेलाक मारलो त्या वेळार तेचो राग तेच्या मनान शिजतालो. देखून देवान म्हटलें कायन तुज्या रागाक कंट्रोलान दवर. कित्याक तेणी डायरेक्ट खून करूंक ना, डायरेक्ट आपल्या भावाक हाबेलाक मारूंक ना, पूण तेच्या मनान जो राग शिरतालो तेच्या रागाचो इफेक्ट तेका पळोवंक मेवलो. पळय जायते जाण न्हू आमच्या जिवितान अशें म्हणटा ना आमी जायतीं पातकां आमच्या कुडीन करता. ना, जायतीं पातकां कुडीन करूच्या आदी जेजू क्रिस्त तेचे विशीं कितें म्हणटा तें पळयात. एका जागेचेर जेजू क्रिस्त असो म्हणटा, जर तुजो एक हात चुकीचो आसा जाल्यार तो हात कातरून उडय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हें खेचे विशीं उलयता, तेच्या मनांतल्या विशीं. कित्याक जरूय हात कातरून उडयलो पूण मनांतली चिंतना जर तशीच आसात तर हात कातरूनय कांय फायदो ना, पांय कातरूनय कांय फायदो ना. कित्याक जाणा मनांतली चिंतना तशीच खोटेपणाची भितर आसा. हालेलुया. पळयात बाबा, आमी जायते भाशेन आमी संपूर्णकायेन आमच्या चिंतनाचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. हालेलुया. चिंतनाचेर लक्ष दिवंक जाय. कित्याक जाणा जायतीं पातकां आसात जी चिंतना वरवीं जाता. जायतीं पातकां आसात जी चिंतना वरवीं जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं पातकां आसात जी चिंतना वरवीं जाता. आनी जेजू क्रिस्त तेंच सांगता, तुमची चिंतना स्ट्रॉंग करात, मागीर कुडीन पातकां जावची ना. आतां जायतीं जाणां म्हणटात ब्रदर चिंतना आमी कशी स्ट्रॉंग करतले, आमकां करूंक जायना, आमकां कशी जातली चिंतना स्ट्रॉंग करूंक. जाता. आज जर तुमी म्हाजे सामकार असले आसल्यार हांव तुमकां ह्यो क्वेश्चन विचारतलो. कशी जाता सांगात. आमची चिंतना हे खोटेपण करूंक कशें कितें कंट्रोल करूंक जाता. सिंपल वस आसा. तुज्या मनान देवाची उतरां भर. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, बरो मनीस बऱ्या भांडारांतलें काडून दिता, वायट मनीस वायट भांडारांतलें काडून दिता. देवान तुका आनी म्हाका जल्माक घातला बरें तें दिवंक. जर आमी बरें तर दिता जाल्यार